नमस्कार. सध्या विधानसभा अधिवेशन जे आसा ते चालू आसा आनी फाटल्या विकान अधिवेशनाच्या एक विशय येयल्लो तो म्हणजे अस्मिताय दीस जो सरकार मनयताले एका तेंपार सरकारी पावण्यार तो बंद जाला म्हण तेची चर्चा जाली. ह्या वेळार चर्चेन भितर मदींच आपले खास शैलीन एक पॉयंट मारलेलो तो म्हणजे फोंडेचे आमदार मंत्री, आदले मुख्यमंत्री, आदले खासदार रवी नायक हांणी. आमचे बरोबर आसात रवी नायक. आमी तेंच्या वांगडा भासाभास करया. सर, फाटल्या विकान तो विशय येयल्लो अस्मिताय दिसाचो जो सरकारान बंद केला. आतां सरकारान सांगलां की आमी तो सरकारी पावण्यार साजरो करतले म्हणून. कितलो म्हत्वाचो असो दिसता तुमकां तो? आमकां गोंयकारांक, गोंयच्या लोकांक सारकें इम्पॉर्टंट. कित्याक गोंय जें आशिल्लें, गोंयचें हें वेगळेंच आसा आनी कंपेर्ड टू महाराष्ट्र आनी गोंय जाय तेंच्यांनी कल्चर आमचें कल्चर मातशें डिफरंट आसा. आनी ताका लागून आमकां कितें जाय आसलें, गोंय हें आमकां सेपरेट जाय आसलें. त्या वेळार एक ओपिनियन पोल जालो आनी म्हाका दिसता हिंदुस्थानाक खंयच ओपिनियन पोल जावं ना. त्या वेळार हे आमच्या केंद्र सरकारान ओपिनियन पोल दिलो. म्हणजे लोकां आमच्या गोंयच्या लोकांनी तांकां जाय तें डिसायड करचें म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तें ओपिनियन पोल जालो. आनी त्या वेळार हें आशिल्लें 2 पानां आनी फूल. तेन्ना मर्जर तें फूल आशिल्लें, 2 पानां सेपरेट दवरप. तितून 10 म्हण दिव आशिल्लें. आनी त्या वेळार आमी लोकांक जाय आशिल्लें कितें, आमकां मर्जर नाका आशिल्लें. मर्जर जाल्यार आयज आमकां एक डेप्युटी कलेक्टर आसता आशिल्लो आनी पणजी बसता आशिल्लो किंवा कलेक्टर आसता आशिल्लो आनी सावंतवाड्यांनी गोंय एक करता आशिल्लें. एकेल गांवा भितर घेतलें आशिल्लें आमी सगळं. आनी त्या वेळार आमचें कांयच प्रगती जाली जी आयज जाल्या ती त्या वेळार जॅक शिकर आशिल्लो. आनी त्या वेळार जॅक शिकर आनी आमी आशिल्ले, उदयबाब भेंब्रे आशिल्लो, मागीर ते आनी आमचे ज्योती सरमळकर आनी कोण आशिल्ले, खूब आमच्या वांगडा लिडर आशिल्ले, यशवंत पै रायकार आनी त्या वाटेन आमचो पयलींचो पुरुशोत्तम काकोडकर. हे सगळे गोंयचे लिडर मेन आशिल्ले. सगळे एकठांय येवन आमी त्या वेळार लढले आनी आमी सगळे कडेन गांवांनी मिटींग घेतल्यो. आनी हांव उदयबाब भेंब्रे तेज्या वांगडा आसतालो. आमी सगळे फोंडे तालुक्याक भोंवले, लोकांक पटयलें आनी त्या वेळार आमी सगळे एकठांय येयले. आनी मागीर तो ओपिनियन पोल जाला. आनी आमी ओपिनियन पोल पळय जाला त्या वेळार आमकां चडशे सेव केले कोणे जाय 10 म्हण दिव. 10 म्हण दिव पयलीं गोंया बरोबर आशिल्लें आनी गोंया बरोबर आशिल्लें 10 म्हण दिव गोंया बरोबर आशिल्लें. आनी त्या वेळार आमकां तेणी थंय सगळी मेजॉरिटी आमकां वोट पळय आसा एगेन्स्ट मर्जर गेले. फुलाक ना पानांक ती पानां गेली तेंची सगळी आमची. आनी एक जावन टोटल आमी गोंय ओपिनियन पोल जिखले. आनी ओपिनियन पोल जिखले कारणान आयची जी प्रगती दिसता, डेवलपमेंट दिसता तें कितें नाल्यार आमचे एक महाराष्ट्रान कितें आसतालें, एक मॅक्झिमम 4 किंवा 2 आमदार आसता आशिल्ले. म्हणजे लोकांक हांगा वयचें पडटा आशिल्लें मंत्र्यांक मेळपाक बॉम्बे. आनी आमचे मंत्री जातले कोण 1-2 जाण आसता आशिल्ले. म्हणून आमकां आयज जें आमकां दिलें आमचें सरकार हांगसर जालें, भारतीय आमी सगळे, पण एक सरकार जालो हांगसर वेगळो. आमी सगळे इस्टेटी देशांत तशी गोंयांकूय एक इस्टेट जाली. आनी आयज जे डेवलपमेंट विकास जाता सगळें एज्युकेशनाचो बाकी सगळो तरेचो विकास जाला हांगा गोंय. ओपिनियन पोलान आमी गोंय म्हणून वेगळें अस्तित्व आमचें जालें म्हणून आयज डेवलपमेंट जालें. मागीर हें जालें. मागीर तें हेजें राजभाशा हय त्या वेळार आंदोलन त्या वेळार मागीर तें हें जालें ना की 84 हें कोंकणी लँग्वेज बी त्या वेळार स्टेटहूड त्या वेळार जालें. स्टेटहूड हय. तेन्ना तेणी चूक केली. तेणी एक 10 म्हण दिव भायर गेले. मागीर तेन्ना 10 म्हण दिव आमच्या वांगडा जाय आशिल्लें कित्याक ते लोक आमच्या वांगडा आशिल्ले आनी तेणें आमकां सेव केला. म्हणजे ओपिनियन पोला वेळार जेंच्यांनी आमकां साथ दिलो तो स्टेटहूड वेळार आमचे पसून पयस गेले. ते जावंक जाय नाशिल्लें ना. आनी जें आयज कितें उदरगत जालें तें जावचें नाशिल्लें. आमी तर मर्ज जालें जाल्यार आयज जी कॉलेजी आसा हें आसा सगळे तरेचें आमचे कडेन आसाय. म्हणून इतलें नांव वर्ल्डाक आमचें नांव फेमस आसा. म्हणून फेमस बरोबर त्या वेळार आमी आयज आतां आमची प्रगती जावपाक जाय. बरें, हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता. कितें आमकां ओपिनियन पोल जालो, आमचें अस्तित्व वेगळें उरलें,
स्टेटहूड जालो, आमकां स्टेट म्हणून सारको दर्जो मेळ्ळो. आयज तुमी जेन्ना गोंय पळयता, सो तो जो संघर्श केल्लो ओपिनियन पोला वेळार किंवा तो आयज सारक्या मार्गान चल्ला अशें दिसता तुमकां, की आमी मातसो ट्रॅक आमचो मातसो चुकीच्या दिशेन? जेन्ना युटी आशिल्ली युनियन टेरिटरी, त्या वेळार आमकां सगळें जे बजेट येतालें की आमचे ते पार्लमेंटा बजेट मांडटाले, त्या वेळार तो होम मिनिस्टराचो बजेट मांडटालो आनी आमकां जे आमकां पयशे येताले केंद्राचे, ते आमचे कडेन डेवलपमेंट करपाक जाय नाशिल्ले इतले पयशे येताले आनी आमचे पयशे परते वयताले आनी ते पयशे परते वयताले. आनी आयज आमकां जाय, आयज मातशी आजुनूय आमी डेवलपमेंट करपाची गरज आशिल्ली आनी थोडो वेळ रावपाक जाय आशिल्लो आमी इस्टेट करपाक. युटी आसल्यार केंद्राचेर म्हणजे जशें एक हें आसा, बापूय आसा, भुरग्याक जो पर्यंत हें करना, जोडना, तो पर्यंत बापूय ताका पोसता. पण जेन्ना बापायन काडून ताका वेगळो दवरलो तेव्हा ताचे हें जालें, एक उत्पन्न नाशिल्ल्या कारणान तें हें जालें, तो भुरगो जगूंक शकना. तेच गजाल केंद्राची आमकां मदत चड मेळना, ताका लागून आमी आयज आमकां हें आसा, मातशें कन्स्ट्रेन्स आहा म्हणटा तुमी, फंड बीन असो फंड्स आमकां हें आसा, कमी आसा, उत्पन्न कमी आसा. कारण आमची इस्टेट ही ल्हान, इस्टेट ल्हान सारकी, इस्टेट ल्हान कारणान आमकां तितली डेवलप करपाक तितली एरी ना. आमकां पयलीं रेवन्यू आशिल्लो मेन मायनिंगूय मातशें बंद जाल्लें आसा, मायनिंगाचें मेन आशिल्लें. मागीर बाकी हें आसा, एक्सायज हें तें सगळें टुरिजमाचें तें येता. पूण कितें आसा, आयची हें गोंय ल्हान गोंय आशिल्ल्या कारणान तुमी पळयल्यार बेळगांव पासून एक जिल्लो आसा पळय, तो आमी तेजे तिसरो भाग आसा. बेळगांव जिल्लो आसा तो जवळ 8,800 कितले 37 स्क्वेअर किलोमिटर आनी आमचें गोंय 3,700. म्हळ्यार आमकां तितलें हें ना, रेवन्यू ना, इनकम लिमिट्स उत्पन्न कितें आसा, जें मायनिंग आशिल्लें नुस्त्याचें तितलें उत्पन्न जायना. फीश हें आसता नुस्तें, बाकी कडेन आमची हें आसा भाजी हें तें सगळें जावं माडाची कुळागर आनी कितें आसा ती कमी आसा आमचे कडेन, म्हणजे शेती बी ती कमी आसा. हे 2 टप्पे जाले की पयलो ओपिनियन पोल जालो, मागीर स्टेटहूड जाले. आतां तुमी तिसऱ्या असो टप्प्याची मागणी केल्या किंवा तेजे फुडलो एक पावंडो म्हणजे तिसरो जिल्लो गोंयान करपाचेर. हय, सो तो तुमचो प्रपोजल फाटली कितलीशींच वर्सां तुमी तो लावन धरला, मागीर सीएमान एक कमिटी काडिल्ली. सो तेजो नेमको आतां कितें स्टेटस आसा, आनी तिसरो जिल्लो जाय हे तुमकां आजून तुमी ठाम आसा? हय, आनी तिसरो जिल्लो कित्याक जाय आमकां, जितले आसा जाणट्यो बायलो कोण ना तांकां, गरीब लोक आसा तांकां मडगांव किंवा पणजी वचून मातशें थोडे त्रास जाता आनी थंय गेल्या नंतर ती ऑफिसां सोदपाक तांकां नाका जाता. आनी कोण करतली जाणटे म्हणटा, म्हणजे लागीं आशिल्ले कारण आमचे कार्यकर्ते आनी कोण आसा प्रत्येक लागीं तर दाराक मेळत जाल्यार तांकां हें मेळटा, म्हणजे सवलती मेळटा आनी कितें मेळटा, हें प्रशासन बरें. आनी तिसरो जिल्लो जाल्यार आमकां एका केंद्रा कडल्यान मदतूय मेळूंक शकता. बट कितें स्टेटस सद्या आसा? तुमी ती मागणी केल्या, मागीर सीएमान तें सांगलेलें की आमी तेजो स्टडी करता, हें प्रपोजल म्हणून. आतां कितें सद्या स्टेटस कितें आहा? तुमी कितें तें खरें म्हणल्यार ऑपोजिशन आहा तेणी विचारपाचें न्हू, क्वेश्चन घालपाचें, खंय पावला इन्स्टिट्यूटाचें खंय पावला कितें. पूण फाल्यां तिसरो जिल्लो जालो जाल्यार तेचे पालक अशें तुमीच जातले न्हू, तुमचीच आयडिया ती, आनी तो जाल्यार तुमचेच लोक हें करतले. आमी कोणाची आयडिया आसूं, लोकांक निमाणे लोकांक फायदो जाय, लोकांचो फायदो जालो ना, लोकांक जाय आमकां कितें जाय. आनी ते पळय जे कडेन आमी बांदलेली जमीन सुद्दां आसा, म्हणजे बिल्डींग बांदलेली आसा तिसऱ्या जिल्ल्या खातीर, तें आसा, जागोय आसा. ते मिनीस फॅक्टरीचे फुडले वाटच्यान ते हें बांदलां पळय, हें तें कसलें बागायदार न्हू, ते फूल जागा आसा तिसऱ्यो जिल्लो करपाक. प्लस आसा म्हणटा तुमी जागो आसा, न्यू बिल्डींग बांदपाक जागो आसा, प्लस आतां बांदलेलें आसा ते आमचे आरचे पटोस मार्केट आसा, थंय जागो आसा, थंय करपाक रोखडें इमिजिएटली. आनी थंयच्यान मातशें 5 मिनटांची गेलें की ना एक बोरयेच्यान तसो रस्तो वयता, दुसरो ह्या वाटच्यान वचपाक आतां मोल्या कोले ह्या वाटच्यान खंय मार्सेलां वच खंयी वच, त्या वाटच्यान एक्सेस रोड बीन सगळें आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आहा, सगळें आसा, बिल्डींग बांदलेलें सगळें आसा, आमचे कडेन सगळें आसा. तो एक निर्णय जावपाक जाय, तो रिपोर्ट येवपाक जाय. तुमी चीफ सेक्रेटरी बीन अशें विचारल्यार रिपोर्ट जालो काय म्हणून, तुमच्यांनी विचारपाक जाता चीफ सेक्रेटरी तो रिपोर्ट जालो काय म्हणून. काल तुमी जेन्ना असेंब्ली भितर ही सगळी अस्मिताय दिसाच्या हेचेर कार्य म्हणजे चर्चा चल्लेली, तेन्ना तुमी एक मदींच उठून एक राजकीय हें काडलो की सुदीन भुरगो म्हणून
आनी ताका तें कांय खबर ना अशे तरेचें न्ही. कितें आसा एक अशें कित्याक म्हटलें तुमी, तो खरो भुरगो म्हणटा. आयके हांव उठून उलयता न्हू बरोबर आसा. आनी जेन्ना हांव उठून उलयता तेन्ना हो ओपिनियन पोल बीन जाला किंवा ते मर्जर इश्यू येयला तेन्ना हो खंय ल्हान भुरगो न्हू तो. तेव्हा जेव्हा आमी 2 पानां आनी फूल जाला तेव्हा तो खंय आसा भुरगो. आमी भुरगे आशिल्ले पूण आमी तेव्हा तेंच्या वांगडा भोंवताले सगळे. मोमेंटा भितर आशिल्ले. मोमेंटा भितर सारकेले. आनी तेव्हा हे ओपिनियन पोला वांगडा जॅक सिगरेट लिडर आशिल्लो आनी तेगेले हेजे गोंयभर फाटाचेर. आनी आमचे बी आशिल्ले. आमचो यशवंत रायकर आयलो फोंडेचो. मागीर आमचो हो आशिल्लो नमशीकार ते आशिल्ले सगळे. म्हणजे आमचे ग्रूप आशिल्लो व्हडलो. आमी पळय तेतून तेजो वांटो तेन्ना कांय ना. तो भुरगो आशिल्लो न्हू. तुमी पळय तो 58 ना जाला कितें जाला भुरगो जालो ना. कितलो आसलो ओपिनियन पोला वांगडा. सो मागीर तुमी एक कमेंट दिलो की तेका आपूण हाडला एमजीन म्हणून. ते आतां पॉलिटिकल ते सगळें हिस्ट्री जाली म्हणून तें सोड. पूण हें म्हणजे मेन तो तुमचो तितलो खूब व्हायरल जाल्लो तेन्ना सोशल मिडियाचेर बी तो तुमचो कमेंट बी म्हणून. हय रे कितें आसा हांवें ताका हांसून घेवन केला की तो भुरगो आशिल्लो. खरें भुरगो आशिल्लो न्हू पळय. तो भुरगो आशिल्लो त्या वेळार. तो 58 जालो न्हू रे. ओपिनियन पोल तेन्ना 66 केले. लोक चड इंट्रस्टान रावले ते तुमचे लास्ट एका उतरां की तुका आपूण हाडला एमजीन म्हणून. ती कितें एक्चुली कितें किस्सो कितें तो तेका तुमी एमजीन हाडला. एमजी पळय आसा पळय आयके एमजी हांव पयलीं एमजी न्हू. कित्याक आमी एगेन्स्ट मर्जर. आमी केन्ना एमजी जालो हांव बांदोड गांवां जावना. बांदोड गांवचे हांव एमजी न्हू. हांव जेन्ना आमकां सगळें आमगेलें जालें ओपिनियन पोल जाला सगळें जालें मागीर आमचें कांयच नाशिल्लें. त्या वेळार एक दीस ताई शशिकला ताई तेन्ना मुख्यमंत्री एक दीस फोंड्या आयली. ती म्हागेल्या घरा कडेन फ्लॅटाची आयली आनी त्या वेळार तिणें म्हाका रिक्वेस्ट केलो तूं जॉयन जा म्हणून. आनी त्या वेळार हांव मागीर ती जालां तेन्ना मागीर ते यूथ प्रेसिडेंट बीन हांव घेतला पयलो. आनी मागीर आमी मोटें कन्वेन्शन घेतलें रामनाथी व्हडले एमजी युथाचे बीन. त्या वेळार खूब एक्टीव रावलो. ताई वांगडा काम केलां आमी. पूण भाऊचे बांदोड भाऊ साहेबाचे म्हाजे संबंद ना कांयच ना. सो तुमी ताईच्या टायमार मागीर एमजीन एक्टीव जाले. जॉइन ती येयली मागीर ती येयली म्हागेल्या घरा कडेन तेन्ना मागीर आमी जॉइन जाले. ताई आसा पूण ताई खूब काम केलां. तशी ही न्हू ती एक्टीव आशिल्ली बरी एक्टीव आशिल्ली. तिच्या वांगडा आमी काम खूब केलां कळ्ळें तुका. म्हणटकीर ती आशिल्ली पूण हांव तिका मानतां. आनी सुदिनाची एंट्री केन्ना जाली एमजीन ती तुमी हाडलो तेका म्हणटाले ते म्हाका ते याद ना आमगे ते सुद्दां मागीर खूब वर्सांनी दिसता. मागीर आनी कितें जालें तशें काय ते तुमकां याद ना कसो येयल्लो सुदीन एमजीन बीन ते त्या वेळार कितें जालें रामचंद्र मुळ्यान मागीर ताका दवरलो. एक रामचंद्र मुळे म्हणटा आनी कितें केलें एक हें म्हणलें रवी नायक रावल्या पासून आपूण रावतलो. ते कार्यकर्ते वायट दिसले म्हणून एका निवडून हाडला. आनी तेन्नाच्यान तो कंटिन्यू आतां आसा. आसा ओके. सो तिसऱ्या जिल्ल्याचे तुमी फॉलोअप घेतले चालू आहा तुमी. हय आनी सगळ्यांचे पाठिंबो जाय न्हू. आमचे हे जे आमदार आसात जावं सरपंच आसा पंच आसा म्युन्सिपाल्टी आसा सगळ्यांचो हें जाय एकमतान आमी लडपाक जाय की लोकांक आनी फायदो करून दिवपाक जाय. लोकांचें पळोवपाक जाय आमी आमचें पळोवप ना. लोकांक कितें जाय आनी जास्त लोक कोण आसा तांकां आमी हेल्प करपाक पळोवपाक जाय. त्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान हें केलां कमिटी करपाक घेतल्या तिसऱ्या जिल्ल्याची आनी एपॉयंटमेंट हें केलें चीफ सेक्रेटरीचे अंडर कमिटी केल्या. आतां ते तुमी चीफ सेक्रेटरी वचून विचारा आतां खंय पावला काय म्हणून कितले पर्यंत. तर हे आशिल्ले गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आनी सद्याचे विद्यमान आमदार मंत्री. तांणी सांगलें ओपिनियन पोल कसो जाल्लो कशी मुवमेंट आशिल्ली ते कशें एक्टीव तितून पार्ट घेतिल्लो आनी तिसरो जिल्लो तेंचो जो प्रपोजल आसा तो सुद्दां आपूण पाठपुरवठो करून घेतलो अशें प्रतिपादन जें आसा तें मंत्री रवी नायक हांणी दिलां.